गोंय प्रदेश भाजपाच्या अध्यक्षान आयतारा पणजेन पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेस आनी गोंय सुरक्षा मंचाच्या नेत्यांचेर आरोप केल्यात। 23 तारखेक वेंचणुकेचो निकाल येतलो तेन्ना भाजपाचेच उमेदवार वेंचून येतले। काँग्रेसीन बेश्टीच स्वप्नां पळोवची न्ही। तशेंच ताळगांव IT पार्क मुद्द्याचेर काँग्रेसीच्या युवकांक मार घातिल्लो तेन्ना गिरीश चोडणकारान बाबुशाक परत काँग्रेसीन घेवचे ना आनी घेतल्यार पक्षांतल्यान भायर सरपाची घोशणा केल्ली। ते आयज गिरीश चोडणकर विसरला दिसता, अशें विनय तेंडुलकार म्हणटा। म्हाका ह्या प्रदेश अध्यक्षाची कीव दिसता, कारण म्हाका याद जाता जेन्ना तालिगांव भितर IT पार्क करपाक केल्लें त्या वेळाचेर जो आतांचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार आसा बाबूश मनसुरात, हेणे ताका विरोध केल्लो आनी युथ काँग्रेसीचे जे कार्यकर्ते आशिल्ले थंय गेल्ले जावपाक जाय म्हणून। तो मागीर संकल्प आमोणकर आसूं, अश्विन खलप आसूं, कवठणकार आसूं, हांकां मारून मारून धांवडोवन घातलेले। आनी त्या वेळार गिरीश चोडणकरान एक निश्चय केल्लो की बाबूस मनसुरात तर परत काँग्रेसी भितर येत, आमी ताका घेवचे ना आनी घेवचो पडलो जाल्यार आपूण काँग्रेस पक्षाचो त्याग करतलो म्हणून होच गिरीश चोडणकार। आनी ह्याच गिरीश चोडणकाराची पाळी आयली बाबूश मनसुराताचो B फॉर्म दिवपाचो नॉमिनेशन पेपर फायल करपा खातीर। पांचूय कॅन्डिडेट हे भारतीय जनता पक्षाचेच येतले हितूर मातूय दुबाव आमकां 100% खात्री आसा। तशेंच 19 तारखेक जावपी निवडणूक आसा ते निवडणुकीक सुद्दां भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार आमचो सिद्धार्थ कुंकळकर येतलो हितूर मातूय दुबाव ना, कारण सगळ्या बुथांनी आज आमचे 3 रावंड जाल्ले आसा। गिरीश चोडणकाराक पणजेन वेंचणुकेक रावपा खातीर मेळना म्हूण तो चाळवला, असो आरोप विनय तेंडुलकारान केला। हे तर इलेक्शन आफ्टर डिक्लेरेशन लोकसभा जाल्लें जाल्यार ताका एक परत संदी मेळटली आशिल्ली पणजे पोटनिवडणूक लडपाक। रिजल्ट न आयिल्ल्या कारणान तेजी संदी हुकली म्हणून तो चड काचाबूल जाल्लो आसा। गोंय सुरक्षा मंचाचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकार स्वप्नान आसा आसतलो म्हूण ताका सिद्धार्थ कुंकळकार 3ऱ्या नंबराचेर दिसता, असो चिमटो विनय तेंडुलकारान काडला। तो स्वप्नान आसतलो चड करून। आमकां दिसाची पळय गाडयेन सुद्दां न्हिदतना केन्ना केन्ना म्हाका सुद्दां स्वप्न पडटा, पूण ती स्वप्न खरी जायना। स्वप्न रातची पडटा पळय ती खरी आसता आनी स्वप्न खरी करून घेतल्यार आपल्या कडेन कॅपॅसिटी आसपाक। सेकंड इन्सिडेंट ताणें म्हटलां की कितलेच BJPचे कार्यकर्ते आसात जे फुड्यान वचना बट दी आर टोटली सपोर्टींग। इवन वन इन्सिडेंट म्हळ्यार उत्पलाक पयलो फुडें काडलो तुमी आनी मागीर ताका टिकेट दिवंक ना म्हणून कितले चुकी आसा। उत्पलाक आमी फुडें काडूना, कोणीच असो फुडें काडून ताचें नांव येतालें। पक्षान केंद्रीय समिती जो निर्णय घेता शेवटी मागीर सगळे पक्ष कार्यकर्ते त्या निर्णया बरोबर रावता आनी त्याच उमेदवारा फाटल्यान रावतात। हांगसर विरोधक आमचे बद्दल दुयी निर्माण करपाचो प्रयत्न करतात। तशें भितर आमचे भितर तसले कांयच ना, नो डिफरन्सीस। सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, परिवाराचे कार्यकर्ते हे आमचे बरोबर आसात।